पूण थोडे कडेन अशें आसा की बिल्डर आनी मालका मदीं डिस्प्यूट आसता, ताज्या खातीर ते मालकी हक्क ट्रान्सफर करपाक सोदना. सो हें सगळें पयस करता आसतना गव्हर्नमेंट मध्यस्थ जावन म्हणजे हांकां डीम्ड कन्वेयन्स दिवपाक, म्हणजे तांकां कन्वेयन्स दिवपा खातीर आमी फुडाकार घेतला. आनी ताज्या खातीर खुबशे रुल्स आसा आनी त्या रुल्साक आदारीत धरूनच हें फुडें आमी व्हरपाक सोदतात. आनी वी आर जस्ट गव्हर्नमेंट एक फेलिसिटेट करता बिल्डर, ओनर आनी फ्लॅट ओनर्स हांच्या मदीं मध्यस्थ जावन आपूण तें काम तुमकां करून दिता आनी तुमच्या नांवार तुमचे मालकी हक्क करून दिता. आमी एक सहारा म्हणून एक नवो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता, म्हाका देशान हो कॉन्सेप्ट खंयच ना. तो कॉन्सेप्ट आमी गोंयान इंट्रोड्यूस करपाक करता. जातून भितर सोसायटींचे थोडे डिस्प्यूट्स आसता. सो ताज्या खातीर फर्स्ट टायम ही स्कीम आमच्या मुखेलमंत्र्यान इंट्रोड्यूस केल्या, जाणे करून एक एडवायजरी फॉर्म जातली, ताजे मेंबर्स फॉर्म जातले आनी तांचे कडेन तुमचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा, कित्याक सगळ्योच गोश्टी कोऑपरेटीव सोसायटीज हँडल करतली नाल्यार बाकीच्यो हावजींग सोसायटीज करतल्यो अशी ना. सो एक सेपरेटूच हें फक्त हावजींग सोसायटी खातीर हें करपा खातीर एक सहारा म्हणून आमी केला. खंयचीच गोश्ट इलेक्शनाक 8 ते 9 म्हयने अजून आसा आनी सगळ्योच गोश्टी इलेक्शनाक धरून जायना. हो प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हो म्हणजे दशकां प्रॉब्लेम आसा हो. सो हाजेर सोल्युशन येवप गरजेचें आशिल्लें. हातूंत भितर ज्यो त्रुटी पसून आसा न्ही ताजी पसून काळजी घेताले. एकदां ओनराचे आनी बिल्डराचे डिस्प्यूट आसता, कोर्टान आसता. आतां फाल्यां ताजेर कितें? सो आमी सरकार कितें म्हणटा, तुमचे डिस्प्यूटाचो रिजल्ट केन्ना जातलो तेन्ना जातलो. आज आमी मदीं रावन तुमकां तुमचे मालकी हक्क दितात. तुमचो रिजल्ट कितें येतलो पळय ताजेर आमी ती अंमलबजावणी करतले. पूण आज तुमचो डिस्प्यूट आसा आनी 20 वर्सां तो चलत रावतलो, हाज्या खातीर ओनर्सांक त्रास जावप हें सारकें न्ही. हाज्या खातीर तें केल्लें आसा.